एड्युकेशन अँड स्किल डेव्हलपमेंट. सभापती महाशय, शिक्षण क्षेत्रात पूर्ण गंभीरतेन म्हजें सरकार महत्व दिता आणि त्या नजरेन ह्या वर्सा 3,243 कोटीची भरीव आर्थीक तरतूद हांवें केल्या. सभापती महोदय, आयचे जग खूब झपाट्यान बदलत आसा आणि आमची शिक्षण प्रणाली ही ह्या बदलाक पूरक आसपाक गरजेचें आसा. संत तुकाराम महाराजांनी म्हणला की अधिकार तैसा करावा उपदेश, साहे ओजे त्यासी तेची द्यावी, मुंगीवरी भार गजाचे पाळण, घालिते ते कोणी कार्यसिद्धी. माणकुल्या भुरग्यांचेर बुजाचेर आसपी दप्तर आणि अभ्यासाचो भार उणो करून काल सुसंगत प्रगत आणि आनंददायी शिक्षण प्रणाली चालीक लावपाक म्हजें सरकार कटिबद्ध आसा. प्रत्येक विद्यार्थ्याची आवड, क्षमता आणि कौशल्य हाका योग्य चालना दिवपाक शिक्षण प्रणाली देशाच्या नव्या शैक्षणिक धोरणात अभिप्रेत आसा. ह्याच दिशेन गोंय नॅशनल एड्युकेशन पॉलिसीची अंमलबजावणीत देशात अग्रेसर आसा ही आमकां अभिमानाची गजाल आसा. सभापती महाशय, नॅशनल एड्युकेशन पॉलिसी 2020 पूर्ण क्षमतेत गोंयांत मार्गस्थ जावपाच्या ह्या नदरेत हांव शालेय शैक्षणिक संस्थांचें मुल्यांकन करपी गोवा स्टेट स्कूल स्टँडर्ड असेसमेंट अँड एक्रेडिटेशन ऑथॉरिटी स्थापन करपाचें जाहीर करता. ह्याच अंतर्गत आसपी स्कूल क्वॉलिटी असेसमेंट अँड एक्रेडिटेशन फ्रेमवर्क येता त्या 6 म्हयन्यां भितर अधिसूचीत जातलो.